फॉर वॉट रिजन एंड वाय दे आर कमिंग फॉर दीस रिजन. एके सायडीक हांव कितें करता, पयलो ते काफेचो गुन्यांव करता, ते कोण ऑपरेट करता ते हांव तेच बराबर ह्या भुरगे मनशाक कोण येयल्या तेका तेजोय गुन्यांव करता. कित्याक तुका कित्याक जाल्ली ती चेडूं आनी जर वचपाक, तुका बायल ना, तुका भुरगीं ना, हे येता कित्याक ह्या कारणाक लागून. You will see now next, I mean, in the month of October, you see how strict the Kalagut Panchayat will be. Whoever is coming with these jeeps and all, we will have a post over there. सगळे चारय एका पोस्ट घालतलो, बाबा तुमचे एनओसी आमचे हे हॉटेल बुकींग दाखयलो, हॉटेल बुकींग ना घेनाका. सेम थिंग इज हॅपनिंग इन पंचगनी, एवरीवेअर. आमकांच कित्याक ना ते. आनी आमचें कितें जाल्लें आहा, कोणूय हांगासर भाड्याक दिता आमचे. आनी एक आहा, आमचो लोक गेस्ट हावजीस भाड्याक दिता आनी तांकां कितें दिता, जे कोण बरे हॉटेलर आहा ते तरी 5,000 दिता, ते जाल्यार हो 16,000 दिता. कोण हे कोण ते भायले येता, लायक कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गुजरातीचे, ते येवन हांगा गेस्ट हावज चलयता. आतां हितून गुन्यांव कोणाचो, आमच्या कुंगडकरांचो न्हू. बोबो मारनाका, फकत कालावड पंचायत. तुम्ही पहिले रिस्पॉन्सिबल. 80% ऑफ आवर गेस्ट हाऊसेस आर ऑन रेंट, आउट ऑफ विच 30% लिटिगेशनान पडल्या. लिटिगेशनान पडल्या. दे आर इन कोर्ट्स. हे फुडें कोंगड वद्दी तांकांच वयतली. पळय त्याच पासत हांव कोंगडकार कडेन हात जोडून मागलेले गेले फावटे, आनी आतांय मागता, ही भाड्याक तुमी दिनाका, तुमी चलयात गेस्ट हावसीस. त्या पासत हे कारण आहा आमकां.